नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमच्या येवकार हांव सुजान गोगार सांगाती गौरांग प्रभू मळकान्नीकार तुमचे मुखार घेवन त्यो खबऱ्यो. आनीक सद्याक जर गोंयांत खंयची खबर जर गाजता आसत ती म्हणजे एक तर कॅश फॉर जॉब हो घोटाळो आनी दुसरी आमचे कुडचड्याचेर जाणट्या मनशाक बँकेच्या हातूंतल्यान नागोवपाच्यो खबऱ्यो. गौरांग, ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आज आमी सदांच म्हणटाले की आतां आमच्या राजकीय पक्षांनी रस्त्यार येवन आवाज काडपाक जाय, यूथ विंगांनी तांच्या फुड्या सक्रीय जावपाक जाय आनी आवाज करपाक जाय. आज आम आदमी पक्षान ही सुरवात केली. आज ताणें मडगांवचे तांचे यूथ विंगाच्या हांकां घेवन एक रॅली काडली आनी निदर्शनां केली. सो एकंदर परत हे प्रकरण पेट्टलें अशें दिसना तुका? आज तांणी तेन्ना जे हांव म्हणजे तांणी सकाळ फुडें केलें प्रदर्शन तेन्ना विचारलें ताका कित्याक लागून ना आमचो स्पेशली टार्गेट आशिल्लो तो यूथ आनी नावेली हे पळय थंय स्कूल कॉम्प्लेक्सां 2-3 स्कूल कॉम्प्लेक्स आसात. त्या सायडीक तुजी रोजरी कॉलेज आसा, हायर सेकंडरी आसा. सो हे तांकां त्या टायमाचेर म्हणजे एटेन्शन तांचें वळोवपाक जाय आशिल्लें. ताका लागून ताणें थंय प्रदर्शन केली. दोनी आमदार आशिल्ले तांचे वर्कींग प्रेसिडेंट आशिल्ले, बाकीचे यूथ लिडर आशिल्ले, ते सगळे आशिल्ले. आनी तांणी ते एक वेगळ्याच पद्दतीन म्हणजे तो बॅनर घेवन तोंडाक मास्क घालून मास्काक 500 रुपयाची नोट लावन थंय निदर्शन केली. तांचें म्हणणें अशें की आयज आमी जावं BJPचे कार्यकर्त्यांनी BJP सरकार निवडून दिल्लें आसा आनीक हे सरकारान आनी हे कार्यकर्त्यांक आतां तें सरकार येवन तांकां कांय बेनिफीट जालें ना. कार्यकर्त्यांक पयशे मोडून नोकरी घेवची पडटात. हय, ते म्हणटात की आज आमी ही आतां मोहीम हाताक घेतल्या ती म्हणजे सामके कॉलेजीच्या जे स्टुडंट आहात तांकां अवेरनेस करपाक. कारण तुमी शिकूनच जावची ना तुमकां जर नोकरी जाय जाल्यार पयशे दिवचे पडटले. सो असले हातूंत हे तुमी सोंसून घेतले काय म्हणून जितले शिक्षणाक पयशे मोडटा ताच्या चड तुमकां नोकरेक पयशे पडपाक पडटले. सो इतले तुमी सोंसून घेतले हो तांचो मुद्दो आशिल्लो. आतां हाका हाजे फुडें तांकां कितले प्रतिसाद मेळटा आतां पळोवचो पडटलो. कारण हाजे फुडें पयलीं म्हणल्यार ती चालू उरता काय पळोवपाक जाय ना. आनीक मेन म्हणजे कितें रोखडेच आतां एग्जाम्स येवपाक आसा. एग्जाम आसा बरोबर. सो ताका लागून ह्या हाका कितलो प्रतिसाद मेळटा तो पळोवपाक जाय. पूण एक बरें जालां की एक मोमेंटम सुरू जाला. म्हणजे आतां जर आपान सुरू केल्यार बाकीचे पक्ष आपली जेवून रस्त्यार येवपाक फुडें आसतले अशें दिसपाक लागला. सो ही एक जाली गजाल. आनी दुसरी आज सामकी म्हत्वाची म्हणजे आमचे एक फाटल्या आठवड्याक हांवेंच एक रिपोर्ट केल्लो. तातूंत भितर अशें आशिल्लें की महिलांचेर अत्याचार आनीक 7 म्हयन्याक 11 म्हयन्याक 7 बायलांचे गोंयांत खून जाल्ले आसात. आनीक एक अशें की 2 खून जाले ते पयशा खातीर जाले. एक ते आपले लवराक आपलें प्रेम प्रकरण उगडूं येता म्हणून बायलेक मारिल्ली आसा. अशें तरेन हें जाल्लें आसा. आनी हातूंत भितर आज एक गजाल म्हणजे जी अशीच एक बायल पाड्ड्या हे जाली उबालदिना ब्रागांजा म्हणटी तिजे आज मरण जालें. फाटल्या आठवड्याक तिजो खून जाल्लो. तोय असोच पयशाक लागून आनी हातूंत भितर एक म्हत्वाचें म्हणजे तें तो लेबराचें व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्लें. एक्झॅक्टली कोणेच केलें नाशिल्लें. ताणें कॉन्ट्रॅक्टरान केलें नाशिल्लें. सो एक अश्यो गजाली म्हणजे हे क्रिमिनल आपूण दवरतात कितें दवरतात हें कळपाक जाय जाल्यार अशें तांचें व्हेरिफिकेशन करप हें सामकें गरजेचें आसा. आनीक आतां जर अश्यो एक गजाल उगडी जाली अशें व्हेरिफिकेशन करनासतना कितें जावपाक शकता. हो आतां मेळ्ळो तो आपल्या गांवांक गेलो आनी त्या पत्त्याचेर मेळ्ळो म्हणून मेळ्ळो. हो जर आनी खंय गेल्लो जाल्यार तो मेळप शक्य नाशिल्लो. सो ह्या हाचेर परत आमी आमच्या पुलिसांनी किंवा प्रशासनान आतां ही सामकें कडकपणान ही मोहीम आतां हें करपाक जाय. एक आतां मेन म्हणजे म्हाका दिसता 1 जानेवारीच्यान हो कायदो अमलां येतलो की व्हेरिफिकेशन करना जाल्यार 10,000 फायन म्हणून 10,000 फायन. सो आतां फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी पडटाली. म्हणजे कोण आपले जे लेबर आसात तांकां खंयच्यान तरी व्हेरीफाय करून घेवन वताले. दिसाक म्हाका दिसता एक नाच म्हणल्यार 100-200 लोक प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमी पळयले आसात. सो एक वाटेच्यान हें व्हेरिफिकेशन जाता. थोडे कडेन उरता तांकां 1 तारीख नंतर कशें पुलीस हँडल करतात आनी म्हणजे कशें टॅकल करप. प्रत्येक कडेन वचपाक पुलिसांकय शक्य ना. सो तांकां जेन्ना नजरेक येतले तेन्ना तांणी फायन जर इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केली एकदां जाल्यार ऑटोमॅटीक सगळे आपल्याले. एक रॅन्सम म्हणल्यार आज हांगा पळयलें फाल्यां थंय पळयलें थंय हें करून बीट पुलीस म्हण आसता ते बीट पुलिसाक वापरून जाल्यार हो करपाक जाता. आज ह्याच फाटभुंयेचेर आज आमचे नॅशनल वुमन्स कमिशनान एक स्टेट वुमन्स कमिशन तांणी एक अवेरनेस प्रोग्राम हे केला. तातूंत भितर मुख्यमंत्री आशिल्लो. मुख्यमंत्री आनी
सामकी म्हत्वाची घोशणा केल्ली आसा की फुडल्या 1.5 म्हयन्याक बसून प्रत्येक कार्यालयाक बायलांचेर अत्याचार जाल्यार ताजी कागाळ करपा खातीर जी अंतर्गत समिती नेमपाची पॉश कायद्या सकल जे कंपल्सरी आसा ती आमी नेमतले म्हणून. सो आज तूं त्या कार्यक्रमाक आशिल्लो. ताणें सीएमान कार्यक्रम सुरू जावचे पयलींच ताणें सीएमान सांगलें की आपणें सीएसाक डायरेक्शन दिल्लीं आसात की अशें अशें तूं नोटिफिकेशन काड की प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसाक हें हाजें कंपल्सरी आसचें प्लस एडेड हातूंकूय बी आसचें आनी फुडलीं 2 म्हयन्यां भितर आमी हेंय करतले की प्रायवेट हातूंकूय बी जंय 10 परस चड एम्प्लॉई आसात त्या प्रत्येक ऑफिसाक आनी इंडस्ट्रियल हातूंक भितर झोनाक सुद्दां ही कमिटी आसा ती कंपल्सरी करतली. ताजे भितर ताजे मुखार आनी एक सांगिल्लें आसा की ह्या हाजेर चडांत चड बायलो हे कमिटीचेर बायलोच आसच्यो हाजेर भर दियात. कारण कशें आसा समज एक दादलो त्या हाजेर कमिशनाचेर जाल्यार ताका कोण हें करतलो. सो तें परते ताका अर्थ कांय उरपाना ते कमिटीक. पूण आमी हें गोंय राज्य गोंयच्यान सुरवात जातली. ताजे पयलीं जी नॅशनल कमिशन वुमन्स कमिशनाची चेअरमॅन आशिल्ली तिणी सांगलें की गोंयच्यान तुमी स्टार्ट करात. ताका मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपणें ऑलरेडी डायरेक्शन इशू केल्ली आसात आनी फुडली आपूण तुमकां एश्युरन्स दिता की फुडलीं 2 म्हयन्यां भितर हें कॉन्क्रीट हाजी एक कमिटी तरी जातली सो दॅट खंय बायलांचेर जर अत्याचार जालो तेजे कडेन ती कागाळ करपाची. ताजे नंतर वर्साक एक सेमिनार फॉर ट्रेनींग आनीक अवेरनस हेंय करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा. आनी जी गव्हर्मेंट ऑफिसांक जी कमिटी आसतली ती थंय एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर आसतलो. मेन म्हणजे बायल मनीसच एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर थंय आसतलो हें ताणें सद्याक डिक्लेअर केल्लें आसा. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह बायलां खातीर एक पॉझिटिव्ह हें. आनीक आज आमचो दुसरी ताणें सांगिल्लें आसा की महिलांक हाजे पयलीं प्रतिनिधित्व मेळनाशिल्लें. हो हांगच्यान गोंयच्यान स्वावलंबन करपाचें पयलीं स्टार्ट म्हणून. ताजे नंतर जें येतलें जें आमचें नरेंद्र मोदीन ट्रिपल तलाक काडून उडयलो. सो एक अत्याचाराचें हें बंद जालें. म्हणजे ताणें थंय तो तितल्याच पुरती रावलो ना की आपलो पॉलिटिकल एजेंडाय मुखार व्हरपाचो बीजेपीचो ताणें थंयच्यान ट्राय केलो. दुसरें म्हणजे जेन्ना तुमकां 33% रिजर्वेशन मेळटलें तेन्ना महिला आनी सशक्त जातली. कळ्ळें तुका. हें मुख्यमंत्र्यान थंय हें केल्लें आसा. म्हणजे तेज नंतर जें आतां आमी इतली 33%चेर पावल्यात आनी रिजर्वेशन हें मुखार येतलें ना. पयलीं कशें उरतालें पयलीं कोणाक हें पॉलिटिक्सांत तितलें दिवपा आतां फ्रिली तुमी देवपाक शकतले म्हणून पावलो. सो ही कमिटी आमी स्थापन करून प्रत्येक हातूंक स्थापन करून गोंय एक फर्स्ट स्टेट म्हणून इंडिया भितर उबारपाक शकता. आनीक म्हत्वाचें म्हणजे आमचे एनवायरमेंटल मिनिस्टर अलेक्स सिकेर आज ताणें मडगांवां सदा भशेन आमचे जे जिल्हाधिकारी कार्यालयांतले अधिकारी आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बैठक घेतली. वेगळी बैठक घेतली आनी आज ताणें परत सांगला की सांकवाचो इश्यू डबल ट्रॅकिंगाचो ताका लागून जो वाद आसा तो आपूण सोडपाचो प्रयत्न करतलो म्हणटा. एक्चुअली हातूंत म्हाका दिसता कशें आसा जाणा फाटल्या आठवड्याक कॅप्टन विर्यातून एक मिटींग घेतली. सो ते लोकांक घेवन कलेक्टराक घेवन तो आयिल्लो आनी ताजे नंतर थंय सर्वे केल्ली. तांणी जे लोकांनी मागिल्ली आपल्या घर वतात हें येतात. हातूंत भितर एक हें आसा की आतां एलेक्स सिकेरान सांगलां की जे थोडे आपूण आज सगळ्या अधिकाऱ्या कडेन बसून उलयलो आनी त्या अधिकाऱ्या कडल्यान आपल्याक अशें दिसून आयलें की व्हडले डिफिकल्ट इशू ना. सो फुडली 1 म्हयन्या भितर आमी तो कंप्लीट इशू सॉल्व करतले. मेन म्हणजे जें म्युटेशन डिमार्केशन बी आसा तें सगळें प्रोसेस जो आसा तो आमी थंय करतले फुडली 1 म्हयन्या भितर आनी तो कंप्लीट जातकीर परते एकदां जाय लोकांक दिसलें की हांगा तुमकां अजून भंय दिसता जाल्यार एक्रॉस द टेबल बसून आमी तांचे कडेन 1-to-1 उलोवपाकूय बी रेडी आसात. आनी पूण डबल ट्रॅकिंग जातलोच म्हणटा तो. डबल ट्रॅकिंग ऑलरेडी ताणें सांगले त्या भशेन आमी माजोड्डा केलें ताजें उतोड्डा केलें. आतां उरलो तो फक्त वेळासांवचो पार्ट. लोकां मनाक भंय आसता तो आमी पयस करतले आनी आमी खंयचेंच घर मोडपाक दिवपाना. तांची बावंड्री कितें आसा त्यो तांकां मार्क करून दितले. कोणाक जें कंपेन्सेशन मेळपा तें मेळ्ळें. डबल ट्रॅकिंग जाता हें ते दुसरेच कॅप्टनान सांगिल्लें. सो कॅप्टन कितें डबल ट्रॅकिंगाक अपोज केलें ना थंय येवन. जी मिटींग जी कॅप्टनान घेतली तेन्ना ताणें सांगिल्लें की डिमार्केशनाचो आमी परत एकदां सर्वे करतले. सर्वे करतकीर सगळी बावंड्री कळटल्यो. कितें जाल्लें आसा लोकां मनाक कन्फ्युजन आसा रेल्वे आपल्याला जागो व्हरत म्हण थोडोसो एक्स्ट्रा. सो रेल्वेन जो एक्वायर केल्लो आसा तोच जागो तांकां एकदां सर्वे मागिल्ली. सो आतां जे बाकीचे जे प्रोसेस जाला पेपर वर्क म्युटेशन कोणाल जमनीचें बाकीचें कितें डिमार्केशन आसा तें आमी म्हणटा फास्ट स्पीडअप करून आज तांणी अधिकाऱ्यांक सगळ्यांक सांगिल्लें आसा कशें कशें करपाचें आनी ते प्रमाणे फुडली 1 म्हयन्या भितर ते सगळे इश्यू आसा तो सॉल्व करतले. सो ह्यो आशिल्ल्यो आतां ह्यो तिनूय ज्यो गजाली आसात त्यो आमच्यो गोंयकारांक आनी स्पेशली आमचे साश्टीक सामक्यो कन्सर्न अश्यो गजाली. स्पेशली जर डबल ट्रॅकिंग जातले जाल्यार खंयचे वटच्यान कशें जातलें लोकांक कितें त्रास जावपाक शकता ह्या हाजेर आतां गव्हर्मेंटान जर क्लॅरिटी दिली जाल्यार एक तर
लोकांकय ते बऱ्याक पडटले आनीक लोक एखादी आपलो विरोध असले तो म्हणजे कसो करून देंवोवपाक शक्य आसा ह्या एक गजाल आतां ते पळोवपाक जाय की ते म्हणटात की ते डबल ट्रॅकिंगा खातीर कोल वाडटलो हे वाडटलो ते वाडटलो पूण तूं म्हणटा तशें ऑलरेडी जर डबल ट्रॅकिंग जाल्ली आसा आनी एकूय येदोच स्ट्रेच सोडलो जाल्यार सुरवातेक स्लो जावन मागीर फास्ट जावपाक शकता सो तो डबल ट्रॅक कितें म्हणटा ते ह्या बिबोया आहा जातलोच तो डबल ट्रॅक म्हणटा तो इशू ऑलरेडी काबार जाल्लो आसा म्हाका दिसता सो हाजेर आतां एक गव्हर्मेंटान की क्लॅरिटी येवन हो जे इशू आसा तो कायमचो सोक्ष लावचो इतलेंच आमी ह्यातूंतल्या माध्यमांतल्यान मागपाक शकतात सो ह्याच हाजेर आमी हो आमचो ही कार्यावळ सोंपयतात सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV